सर्वेश्वरा आमच्या रचणारा तुझे समान आम्ही आयल्या जीवदातारा आमच्या पसणारा तुझो आधार आम्ही मागता ओवी तुझे ते खणसगीचे अमृत पिवन ते जीविताचे जाऊन दी आधाराने बळते आमचे हातेर मोगाचे सेवेचे सर्वेश्वरा आमच्या रचणारा तुझे समान आम्ही आयल्या जीवदातारा आमच्या पसणारा तुझो आधार आम्ही मागता. तुमकां सुमेस्तांक बरी सांज हांव मागतां आनी तशेंच संजेच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां स्वागत म्हणटा. आयच्या ह्या मिसाचीं तेसावां ह्या परी आसात. अर्गा मीस दिता क्लॉटी डिसोजा नित्या दारवाडो. प्रत्येक तेसावा बसत मीस पेटयता अनिल पायस आनी कुटामो कोडयाळ. देवादीन जॉन सल्डानाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता लिडिया सल्डान आनी भुरगीं दोंबिवली मुंबय. आनी आयचें मीस जावन आसा आमच्या सुमेस्तांच्या तेसावा बसत आमच्या फिरगजेच्या हर एका लोकाच्या तेसावा बसत जावन आसा. त्या खातीर हीं तेसावां आमचीं तेसावां सांगाता घालन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया आनी देवा कडेन आमचीं तेसावां ओपचून आमच्यो गरजो ताका भेटोवन दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाच्या न्हू सोम्याच्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसा आमी एक कुटाम जावन ताका मेळोवंक हांगासर जमल्या. वर्साच्या निमाण्या आयतारा आमी आसोन ताणें सगळ्या वर्सां केल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठोवया. आयची देवस्तुती जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आयती रावोवंक आनी ताका भेटोवंक आमकां उलो दिता. देखून हर एक दीस ताका मानवोवची जिणी जियोवंक गरजशी कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागया. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी नियाळ करच्यो 3 प्रामुख्य संगती आसात. पयली जावन आसा आमच्या निमाणो काळ या क्रिस्ताचो येण्याचो या क्रिस्त येवचो दीस तो कसो आसतलो आमी कशी तयाराय करचे त्या विशयांत. दुसरें आज पवित्र सभा समारंभता दुर्बळ्यांचो आयतार दुर्बळ्यांचो दीस देखून दुर्बळ्यां कडेन आमी सलज जाल्ली रीत. तिसरें जावन आसा आमच्या फिरगजेंत आज मिसांव आयतार आमी सांबाळटा आनी त्या खातीर मिसांव आयतारा दीस आमचें कर्तव्य कितें ह्या विशयांत आमी थोडो वेळ नियाळटा जाणा जावंक प्रयत्न करता. आनी हे मिसाचें बलिदान आमी फोत परी भेटोवच्या खातीर आमची फातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव फातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भोवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारुण्यांनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसो तुमच्या सदां संकवार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. महिमा देवा सगी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारे. सर्वेश्वरा देवा सगी चाराया, सपद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका 3 वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोनिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकाच पुता. सोनिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाकारताय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सरपदुदार देवा आमच्या कनवळ्या बापा आमच्या वयलीं सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसली चाडकळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या काळार श्रेश्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुजे परजेचो राखणदार उरतलो. राष्ट्रां उपजायलीं त्या काळांतावन येवंक ना तसलो तळमळांचो एक काळ येतलो. पूण तो काळ येतच तुजे परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयल्लीं आसात तांकां सुटका मेळटली. पृथ्वीचे धुळेंत न्हिदोवन आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उरतलीं. थोडीं ससनाच्या जिविताक आनी थोडीं ससनाचे लजेक. जानवय आसलेलीं मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतलीं आनीक जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयलेलीं तीं ससनाक नेकेत्रा बरी परजळटलीं. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार.
संबंध तुमाका देवा कित्याक तुझे हांव पातयेला सर्वस्पर्तोस मोजे दाज आनी मोजे पिवनपण मुझे जिने फुडार आसा तुझ्याच हातान सर्वस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार तो जर म्हज्या उजवाशी आसा तर हांव केदीच हालसोना संबंध तुमाका देवा कित्याक तुझे हांव पातयेला देखून म्हजें काळीज उल्लासता म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा म्हजी कूड लागून सवस्तकायेन जियेता कित्याक तो म्हाका पातळता सांसवनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्तान कुसडाय दाखोवंक दिवचोना संबंध तुमाका देवा कित्याक तुझे हांव पातयेला संबंध तुमाका देवा कित्याक तुझे हांव पातयेला एब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो अरेक याजक दिसपडट्यान आपले मणेरपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तिनस बलिदानां भेटयता तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकच ना पूण क्रिस्तान सर काळाच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव आपल्या पांयांची मणय कशी करतलो तें पळोवंक राखता एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यांत तांकां ताणें सस्नांचे संपुर्कायेन हवयल्यांत पातकांचे बोगसाणें मेळ्ळें जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें देवाचें उतारें देवाचें वडकार Alleluia, 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 alleluia. मनशा पुता समोर उबी रावंक फावो जायशें तुमी खळा नासतना मागा आनी जागृत रावा Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या येसुवे आसूं सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जाताच सुर्याक काळबोन पडटली चंद्र प्रकाश दिवचो ना मोळबातां नेकेत्रां सकला पडटली आनी अंतराळाच्यो शक्त्यो सुलगतल्यो तोवळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देव बनयतल्या मनशा पुताक सुमेस्त देखतले उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चाराय कुशींतानू दिगंत पर्यंत आपल्या विंचलेल्यांक तो जमो करतलो अंजुराच्या रुखातावन हो एक पाठ शिका ताच्यो खांदयो मोव जावन कोंबरे फुटोवंक जाले म्हणटाना गीम लागीं पावलो म्हणून तुमी समजतात तशेंच ह्यो सोर संगती घडतल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला दारवट्यारच आसा म्हूण समजून घेया सतत हांव तुमकां सांगता हे सर गोडासर ही संतत अंतरची ना अंतराळांनी भुमी सरतली पूण म्हजीं उतरां केदींच सरची नात तरी पूण तो दीस वा घडी केदाळा येतली तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता येदोळूचो प्रस्तावनांत हांवें सांगले ब्रेस
नियाळांत 3 भाग आमी करता 3 विंगड भाग. पयले आयची वाचपां खाण घेवन निमाण्या दिसाक आमी तयाराय करी जेगी तयार आस जैगी त्या विशयांत आमी नियाळता. आनी दुसरें आज दुर्बळ्यांचो आयतार, फाल्यां दुर्बळ्यांचो आयतार म्हणून पवित्र सभेन पाचारलां. तशें जाताना दुर्बळ्यांच्या आयतारा आमचें कर्तव्य कितें त्या विशयांत आमी नियाळता. तिसरें आज मिसांव आयतार आमच्या फिरगजेंत पोर मिसांव आयतारा दीस तो संभ्रमूंक आमकां जावंक ना. त्या खातीर फाल्यां मिसांव आयतार आमच्या फिरगजेंत आमी सांबाळटा. त्या खातीर मिसांव आयताराचें आमचें मिसांव कितें, आमचें कर्तव्य कितें त्या विशयांत आमी नियाळता. आतां पयलें आमी नियाळचें सोम्याचो दीस येताना कितें जातलें म्हणून. आनी आयच्या वांजेलांत सांगले बरी सुर्याक काळबोन पडटलें म्हळ्यार सूर्य प्रकाश दिवचो ना आनी चंद्र उजवाड दिवचो ना, उजवाड पांकोवचो ना. कित्याक म्हळ्यार चंद्राक उजवाड मेळचो सुर्यातावन आनी तो उजवाड आमकां मेळोवंक सूर्योत उजवाड दिना. तशें जाल्ल्यान चंद्राचो उजवाड आमकां मेळचो ना. आनी तारां मोळबारतावन सकला पडटलीं म्हळ्यार भूकंप जातलें गी या ग्रहण शक्ती या कितें जातलें तें आमकां खंडीच कळीत ना. देखून गुरुत्वाकर्षण शक्त तांचे तावन पयस वेतेली. त्या खातीर नखेत्रां थंय तावन आपल्या जाग्यार तावन सुटतेलीं आनी खंय वचून आपटतलीं. आनी तशेंच तो निमाणो दीस येताना देवाचो पूत मळबाचेर येतलो आनी आपल्या दुतांक तो सांगतलो बऱ्यांक आनी खोट्यांक विंगड करूंक. तर आमी ह्या वेळार कितें करी जाय, कितें करूंक आमकां अवकाश आसा गी. ह्या आमकां त्या वेळार तो वेळ मेळत गी म्हणलें सवाल. ग्लोरिया आशा हें नांव आयकलां म्हूण चिंता तुमी. पोरचे पोर एलोशियस कॉलेजीचे लेक्चरर ती आनी ती अवचित्य मरण पावली. दनपारां जेवणाक हांसून उलोवन आपल्या सांगाता जेवणाक गेल्ली आनी फाटीं येताना तिका उस्तिरें गेल्ले बरी जालें आनी निमाणें तिका बाथरुमाक गेल्ले कडेन थंयसर बेहोश जावन पडली या मोत नासतना पडली. आनी मोतीर ती येवंकूच ना कित्याक देवाच्या राजान ती पावोण जाल्ली. एका खिणाचो टायम तिका मेळोवंक ना. जेजून सांगलें उडास आसा गे पळया तुमकां. कोणी टेरेसार आसल्यार या पाक्यार आसल्यार तो सकला आपल्या घरा येना जावन घरच्यो वस्तू काडूंक तो भितर सरना जावन. या भायर खंय गादयांत आसा जाल्यार तो धांवन आपल्या घरा येना जावं कित्याक थंयसर वेळ ताका आसचो ना. त्या खातीर आमी केदाळा जाल्यार तयार जाय न्ही, तयार आस जाय. तयार जाय म्हळ्यार आमी आनी तयाराय करयेत आनी तो दीस तो वेळ येवंक आनी 1 वर आसा 2 वरां आसात 2 दीस आसात ते दाळा तयाराय करयेत. पूण आमी तयार जाय सटली पोटली बांदून तयार जाय आनी ती घडी येता आसतना सटली पोटली काणग्यांची आनी भायसर न्हवेचें देवाच्या घरा. आनी तें जावन आसतलें निमाण्या दिसा कितें घडत म्हणलें. आनी एक घडीत तुमकां हांव सांगतां. नांव तिचें विता. ती एक टिचर. गेल्या त्या वर्सा या ताच्या आदल्या वर्सा कितें जालें म्हळ्यार ती ह्या एका घुसपडांत पयशांच्या घुसपडांत ती सांपडली आनी थंयसर पयशे करतले लोकां तावन ह्या फेसबुकार येवन कितें पुरा करतात, कितले पयशे नागयतात, कितले पयशे तांचे तावन भितर घालतात आनी त्या एका नश्टाक ती वळख जाल्ली. सुमार 15-20 लाख म्हणसर तिणें कळवून घेतले आनी त्या खातीर सुमार 1 हप्तो तावन ती इल्लीशी निस्तेज आसली आनी निमाणें शनवार आयलो आनी ती आयताराचें हे लॅपटॉप काण घेवन
ती कांतारां हाचेर प्रोजेक्टरार घालचें आयताराचें काम तिका दिल्लें आनी ती करनासली आनी शनिवार तो जाल्ले वरवीं दुसऱ्या दिसा आयतारा दीस खंयची कांतारां घाली जाय ती पुरा आपल्या लॅपटॉपाचेर तिणें तयार करून दवरली आनी आपल्या घोवाक कितें चीट बरोवंक आसली तिणें बरयल्ली आनी तिचें काम कितें करूंक आसलें तें पुरा संपूर्ण रितीन बऱ्या तरान तिणें केल्लें आनी उपरांत तो लॅपटॉप घेवन स्कुटीचेर आपल्या स्कुटीचेर ते कोणाक दी जाय म्हळ्यार दुसरे दिसा आपणाचो जागो कोण घेता त्या मनशाक तें लॅपटॉप दिवन ती पाटी आयिल्ली आपल्या घरा वचोवंक ना बगार ती तयार जावन आयिल्ली आनी निमाणें वचोन न्हंयत उडले आनी थंयसर तिचें जिवीत आखेर जालें विता म्हणल्यार शब्दाचो लातीन शब्दाचो अर्थ जावन आसा जिवीत म्हणून आनी तेचें जिवीत तिणें आखेर करून घेतलें कित्याक थोडे पयशांक लागून तिका देदेस्प्रार जाल्ली तिणें कोणा कडचें काणयल्लें तांणी ताका इल्लेशें विराराय दिली त्या खातीर ह्या सक्कड विरारायतान आपूण पयशे येतले म्हण सगळी तयाराय करून एका हप्त्यांत हांव आनी ती तयाराय करून देवाक मेळोवंक गेली पयल्या घटनांत आमी पळयलें कितेंच तयार जायना तयार करूंक अवकाशय नासलो तिका आशा टिचरीक आनी ती दोनपरां जेवण पाटी येताना त्या सेकुंडा भितर हें सर्व घडलें तिका अवकाशच नासलो त्या खातीर तयाराय करूंक आमकां अवकाश मेळचो ना आनी त्या खातीर आमी तयार आसत जाय आमी कोण टेरेसार आसा तो सकला घरा येवंक प्रयत्न करिना जावं कित्याक म्हळ्यार घरा येवंक ताका अवकाश मेळचो ना तो कोण घरा ह्या कामाक काम करता त्या कामांत हांव आपल्या घरा येवंक ताका अवकाश मेळचो ना आनी त्या खातीर तयार आसत जाय तयार करी जाय न्हय तयार आसत जाय त्या खातीर आमी आयच्या दिसा तयार आसावंक म्हणलें सवाल त्या सवालाक तुमी जाप दिवंक आसा हांवें जाप दिवंक आसा जर तर मिसातान पाटी वेच्या वेळार हांव म्हाका देव आपयतगी त्या वेळार म्हजें जिवीत आखेर जायतगी तें म्हाका कळीत ना या हांगासर शर्मांव सांगता आसतना तो कोसळून पडटांगी आनी पडोवन मेलो जाल्यार हांव म्हज्या त्या देवाक मेळोवंक तयार आसांगी तें हांवें ती तयाराय हांवें करची तयाराय करची न्ही तयार आसचें हें जावन आसा जिवीत मनशाचें खंयच्याय वेळार ताणें तयार आसत जाय घडयेक अवकाश ना उस्वास उसळटाना पाटी पळय नाका कांय फायदो ना तितलेंच घडयेक अवकाश तुका ना आनी त्या खातीर खंयच्याय वेळार तुवें कोसळून पडोवन मोरयेत मार्गार वेताय जाल्यार ह्या घरा पावच्या आदीं ह्या हांगा मिसाच्या वेळारच खंयच्याय वेळार मोरयेत आनी त्या खातीर तयार जावचें आमी गरजेचें तयार आसचें गरजेचें तयार जावचें न्हय तयार जावचें म्हळ्यार आनीकी घडी आसा म्हाका आनीकी दीस आसा आनीकी वेळ आसा म्हूण तयार जावचें पूण तयार आसचें म्हळ्यार ह्या घडये हांव तयार आसां म्हाका कोवीड आयिल्लें थोड्या आस्पत्र्यांत आसलो ICUंत आसलो हांव आनी ICUंत हांव सुटोन मागीर म्हाका वॉर्डा काडल्यार म्हजी भलायकी बरी नासली आनी त्या वेळा म्हाका चिंताप येतालें आयच्या दिसा कांय हांव मरतां कोण ना या फाल्यां मरतां कोण ना खेदाळय मरोवन दी हांव तयार आसां म्हाका कितेंच गरज ना हांवें फोन करून आमच्या थंय बोटलेर नासली आमच्या फिरगजेंत तिका फोन करून उलोवन सक्कड एरेंजमेंटांनी सक्कड केल्लें म्हळ्यार हांव मरतांगी घरा पावतांगी तें कळीत नासलें आनी त्या खातीर आमी त्या घडयेक आमी तयार आसत जाय तयार करी जाय न्ही तयार आसत जाय तें पयलें सांगात दुसरें आज दुर्बळ्यांचो आयतार म्हणटा आसतना
एक जेजूच्या जिवनांतले एक घटन सिमांव म्हणल्या फारिजेवा खातीर जेजू एका जेवणाक गेल्लो आनी थंयसर तो जेवणाक गेल्ले कडेन ताचे पाय दिवंक सिमांवन उदक दिवंक नातले आनी ताचें तोंड दिवंक ताका उदक दिवंक नातले पूण एक पातकी स्त्री थंयसर येता आनी सुगंध बाटली काणेर येता सुगंध तेलाची आनी येवन जेजूचे पाय त्या सुगंध तेलान मागता आनी तिच्या केंसांनी ते पुसता आनी ते दळा जुदास म्हणटा ते तेल कित्याक पाड केलें हें इतल्या दिनारांक दिव्ये ते मोलाक दिव्ये ते आसले आनी तो दुडू दुर्बळ्यांक वांटी येतो न्ही गी म्हणटा तो आनी ते दाळा जेजून म्हणली उतरां तुमकां उडास आसात गी नात गे उडास आसात गी कितें तें दुबळी तुमचे सांगता केदाळे आसत दुबळी तुमचे सांगता केदाळे आसात त्या खातीर कितें करीजे दुबळ्यांक आज सोडून सोडा फाल्यां करियेत परयां करियेत म्हणून ते मुखार वता ना जेजून सांगल्या उतरांचो अर्थ तूं दुसरो दुर्बळी तुमचे सांगता केदाळे आसात त्या खातीर केदाळय तांकां कुमोग कर जेजून सांगल्या उतरांचो अर्थ तो फाल्यां पोरवां ताका कुमोग करूंक वचचें न्हय बगार दुर्बळी तुमचे सांगता केदाळय आसात देखून तांकां केदाळय कुमोग करा आनी ह्या स्त्रियेन जें कितें केलां तें आयच्या दिसा केलां त्या आयच्या दिसाक तिच्या उडासाक तें केलां देखून तिका तें करूंक सोडा आनी दुर्बळी आमच्या सांगाता केदाळे आसात थोडे आयतारा आदी हांवें सांगलें उडास आसा की गोत्तुना तुमकां दुर्बळ्यां तुमचे घरचें एक कितें म्हणटात आमचे लेखपाक पळयतना लेखपाक करतना बाजेट करतना इतलो तो पयसो दुर्बळ्यांक म्हूण दवरा म्हयन्याची बाजेट करता जाल्यार म्हयन्याक वर्साची बाजेट करता जाल्यार वर्साक तुमचे इतलेच पयशे म्हणून 10% जाल्यार 10% 5% जाल्यार 5% कितली दुर्बळी जाल्यार व्हड न्हय आनी तितले पर्सेंट त्या दुर्बळ्यांकच म्हणून खाण दवरा आनी तांकां तो दिवंक जावं पुरो तांचें घर बांदतना जावं पुरो भुरग्यांचे फीज बांदतना जावं पुरो भुरग्यांच्या युनिफॉर्माक जावं पुरो त्याच मनशांक बरें एक वस्तूर न्हेसोवंक ना तांचें फेस्त आयलें नवें वस्तूर तांकां ना त्या वेळार तांकां दिवंक म्हणून ते पयशे काडून दवरा कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय तितली दुर्बळी कोणूच नात आपल्या पयशांतले थोडे पुणी आनी एकल्याक दिवंक ना फावो आसचे या कश्ट जावचे कोणूच नात आनी त्या खातीर उडास दवरा दुर्बळी तुमचे मदें केदाळय आसात त्या खातीर ताका केदाळय कुमोग करा जर तर आनी एकल्याचें घर पडल्यार आनी एकलो करून दी कुमोग हांव कित्याक कुमोग करूं म्हणचें न्हय आमी ताका कुमोग करूंक वच जायच या दुसरें ताची भुरगीं कश्टातात इस्कॉलाक फीज बांदूंक तांचे फीज तुमी बांदा कित्याक कांय जायना तुमचें कितेंच उणें जायना आनी जर तर तांणी एक वस्तूर एक जोडी वस्तूर नवें खाण घेवंकूच ना आयच्या वर्सा ह्या वर्सा तर तांकां एक जोडी वस्तूर काणेन दिया न्ही कित्याक थंयसर तुमची वडवीकाय न्ही दाखोवची बगार तुमची दयाळाय दाखोवची आनी देव त्या सर संगतीचो उडास दवरतलो परच्या आयतार आमी चिंतले बरी आपल्या काळजाचेर बरोवन तो दवरतलो आनी त्या खातीर त्या दुर्बळ्या विधवीचे 2 कास जेजून उडास दवरल्यात वांजेलांत बरोवन घाल्यात आज म्हणसर ते वांजेलांत छापल्ले आसात ते कोणूच थंयतान काडून व्हरचे नात त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो दुर्बळी आमचे सांगता केदाळय आसात त्या खातीर त्या दुर्बळ्यांक कुमोग करचें म्हजें आनी तुजें कर्तव्य एकलो जर तर भीक मागून येता जाल्यार ताका खाली हातांनी धाडनाकात तुमचे कडेन आसले पयशे दिया पयशे म्हणटा आसतना 8 आने 4 आने घालनाकात कित्याक म्हळ्यार ताका मोल ना मस्तवटी चडवटी इजमोलाच्या कोरण्यांत ती 8 आन्यांच्यो पावल्यो आसल्यो पळयल्यात हांवें त्यो खंयच्याक गरज पडनात ताचे बदले 1 रुपया 10 रुपया या 10 रुपयांचो नोट 20 रुपयांचो नोट 50 रुपयांचो नोट दिया कित्याक म्हळ्यार ताका गरज आसली ते दाळा ताची गरज
सुदारसून वेतेली. त्या खातीर दुर्बळ्यांचो आयतार म्हणलेंच आमच्या भारत देशांत नव्वद या 99% दुर्बळी आसात, 10% ग्रेस्त आसात. या 10% ग्रेस्तांकडे 99% ग्रेस्काय तांचे कडेन आसा आनी 99% दुबळ्यां कडेन 7% दुर्बळ या ग्रेस्काय तांचे कडेन आसा. तर पळया खंयसर आसा आमचे भारत. त्या खातीर आमकां देवान इल्लेपणी दिलां जाल्यार तें दुर्बळ्यां सांगता वांटून घेवचे प्रयत्न म्हजे आनी तुजें जावं दी. हाका तूं तयार आसाय गी. तें आनी एक सवाल तुमचे कडेन. तिसरें जावन आसा मिसांव आयतार. मिसांव आयतार म्हळ्यार कितें? मिसांव आयतार म्हळ्यार आमी एलाम करचें, काणी काडच्यो, काणयो एलाम करच्यो आनी पयशे ओट्टू करचे. खंयच्या पिरगजेचे सड्ड पयशे जाल्यात तांकां प्रायज आसा, आमकां प्रायज मेळचे बरें पळोवचें. या आमच्या पर हेड कितले आमकां ओट्टूक जातात तांकां प्रायज आसा, तांकां प्रायज मेळचे बरें पळोवचें. तें आमचें मिसांव आयताराचें मिसांव न्हयच न्हय. आमी टोटलांत उणें आसल्यार व्हडणें जाता तितले पयशे ओट्टू करचें आमचें काम वय. ते पयशे मिसांव गांवांत दुर्बळी आसात. मिसांव देवाच्या राजाचे प्रसाराचें काम चलता. तांच्या कुमके खातीर तें थंयसर वेता. त्या खातीर पयशे ओट्टू करचेंय जावन आसा आमचें मिसांव. ताच्याकी व्हडलें मिसांव एक जावन आसा आमच्या घरांनी करचें. एक आवय आपल्या बाळशाचो आखोंडोखाण घेवन ताका कुर्साची गुरू काडूंक शिकयता जाल्यार तें त्या आवयचें मिसांव. आनी तें मिसांव तूं करताय गी म्हणलें तें सवाल. भुरगें उलोवंक जालें, जेजू म्हणलें उतर ताच्या तोंडांत येवचे बरी तूं पळयताय गी. हांगासर थोडे फावटी हांवें पळयलां मीस जावन भायर वता आसतना दारा कडेन रावल्यार थंयसर भुरगीं येवन बेसांव मागतात. थोडीं बेसांव मागोवंक फाटीं करतात. ते दाळा आवय सांगता देव माग पुता. आबा कडेन पाद्राबा कडेन देव माग पुता म्हणटात. आनी तें जावन आसा एका आवयचें मिसांव. तें जावन आसा आवयचें मिसांव. आनी आल्तारी मुखार वचून ताचो हात त्या इमाजीक लावन तो ताच्या ओंटाक लावंक दितात. आनी तें जावन आसा एका आवयचें मिसांव. एका बापायचें मिसांव जावन आसा तुज्या भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडचें आनी बऱ्या इस्कॉलाक धाडचें. ताका बरी दोतोन शिकचे मेळचे बरी पळोवची. आनी तशेंच तुज्या घरच्यांचो, तुज्या बायलेचो, तुज्या भुरग्यांचो खर्च पळोवचें. या तांकां सहाय जावचें जावन आसा तुजें मिसांव. आनी तशेंच सांजेचें वेळार घरा येवन भुरग्यांक सांगता तेर्स म्हणचें जावन आसा तुजें मिसांव. देखून तें मिसांव करूंक तूं तयार आसाय गे. पयशे जमा करचे मात्र मिसांव न्हय, बागार हेंय जावन आसा एक मिसांव. तर एका आवयचें मिसांव, एका बापायचें मिसांव, एका भुरग्याचें मिसांव. जर तर एक भुरगो आनी एका भुरग्याक पळोवन ताचे बरे गूण शिकता जाल्यार तें मिसांव तो भुरगो करता. एक दादलो मनीस तरणाटो जर तर ताका पळोवन आनी एकलो तरणाटो ताचे ओट्टू पाडबूद शिकता जाल्यार ते मिसांवांतल्यान तो पयस ताका व्हरता. ताचे बदलेक ताका आपल्या देवाच्या मिसांवांत ओट्टू करून ताका थंयसर बरे गूण शिकोवंक एक अवकाश करून दिता जाल्यार तें मिसांव एका तरणाट्यान करियत जाल्लें. तें मिसांव एका दादल्यान एका स्त्रियेन करीत जाल्लें. त्या खातीर आज मोगाच्या भाव भयणीनो हें मिसांव करूंक तूं तयार आसाय गे म्हणलें. आनी एक सवाल. तर 3 सवालां आयच्या दिसा आमी आमकांच विचारलें. त्या 3 सवालांक म्हाका तुमच्या सवालाक जाप दिवंक जायना, तुमकां म्हज्या सवालाक जाप दिवंक जायना. तुमी तुमच्याच सवालाक तुमी जाप दिदे तुमच्या दिनेंत. त्या खातीर निमाण्या दिसाक आमी तयार जावचें न्हय, तयार आसचें. साटली पोटली बांदून तयार रावचें. बेल जाल्ले तक्षण भायर धांवचें देवा सर्गींच्या देवाक मेळोंक. तें जावन आसा आमचें जिवीत ह्या संवसारांत. दुसरें जावन आसा
दुर्बळे आमच्या सांगाता खेदाळे आसात त्या दुर्बळ्यांक हर एका रितीन हर एका घडये सहाय करचे जावन आसा मोजे मिसांव आनी ते मिसांव करूंक तयार आसाय गे तिसरे मिसांव आयताराक खाली पयशे ओट्टू करचे येलाम करचे मिसांव न्ही बगार म्हज्या जिणये मुखांतर पेल्याक हांव दोतोन शिकयतां मागणें शिकयतां ताका देवाचो उतर शिकयतां ताका बरे गूण शिकयतां तें जावन आसा म्हजें मिसांव तर आज ही 3 मिसांवां आमच्या जिणेंत करचें प्रयत्न आमी करूंक जाय करूंक तूं तयार आसाय की तें सवाल तर एक देवातही आमचो विश्वास उचारन आमी सांगया एकाच देवाक सतमंतां सर्वपददार बाप तो सर्गाने पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व सुंदर असणार आनी एका समियाक जेजू क्रिस्ताक सतमंतां देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा पुर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ता खरो सुंगना बापाच्या सैमाचो ताचेर सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सडणे बसत सरकारांतून तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोन्स पिलात काल ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंतां ईश्वर आनी जीवदातार तो बापानी पुताता नीप जाला बापानी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादेवरीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतारान स्थापलेले देवसभेक सतमंतां पातकांच्या भुगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मस्त सवालांक जापी दिवंक आसात देवाक आमी लॅक दिवंक आसा आनी तर आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या त्या दिसाक तयार आसावंगी आनी तशेंच दुर्बळ्यांक हांव कुमोक करतांगी मिसांव म्हजें कितें आसा तें करतांगी ती मागणी आमची आतां देवाक उबारुया सर पदवेदरा देवा आमच्या पापा फ्रांसीस आमच्या गवळ्या आनी सर येजाकांक आनी धर्मिकांक तुज्या पुताच्या दुसऱ्या येण्याक आयती रावो समेस्त लोकांक तयार करिशे कृपा लाभय म्हूण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या कारभारांचेर तशेंच राष्ट्राच्या सर लोकांचेर तुजी बेसांवां वतून आमचे राष्ट्र शांती समाधानाचे बिडार कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिरगज कुटुंबान तुजें राज येवं आमी सर्वां भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियेवन तुज्या पुताक पुनर्जीवन क्रिस्ताक साक्ष जावं फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त आनी उतार प्रायेन वळवच्या समेस्तांक तूं तुज्या मोगाच्या आनी दयाळाच्या उतरांनी बुजय आनी तुजेर भरवसो दवर जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर भुरग्यांनी युवक युवतींनी जेजूचे मिसांव समजून ताच्या मिसावांचे बळवंत खांबे जावन तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एवकरिस्ताच्या मेजा बावरी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्त आनी संवसारी जिवीत शाश्वत न्हय म्हणलें वळखून तुका मानवांची जिणी जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक मोगाळ आमच्या सर्गींच्या बापा आमची मागणी तुडी तुजे मुखार आमी उबारल्यांत आमी खेदाळा जाल्यार तुका मेळोवंक तयार आसच्याक
तशेंच आमच्या दुर्बळ्या भाव भयणीक आमी कुमो करच्याक आनी तशेंच तुजी शुभ वार्ता आमी हेरांक परगट करच्याक गरजेची कृपा आमकां लाभय हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. घे बापा फळ वावरासो गोतमच्या मोगासो कालत्या काळजान वरत्या मोगान तुका आज भेटोसो किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटून दिता सेवेच्या स्पिरिता आमकां बरमन माता बापा आमकां पाटय देवी तुझे बेसांव कुरपेन आमकां नेटय पाळच्याक तुझे मिसांव बापा आमकां पाटय देवीक तुझे बेसांव कुरपेन आमकां नेटय पाळच्याक तुझे मिसांव. मोगाळ भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर्पदिद्रा देव पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आतांतले बलिदान आपल्या मनाक नेहमी आमचे नेक्या पवित्र जादवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदिद्राणी ससनाच्या देवा सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव क्वारमरेतान जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र बरस सर्वेश परतो सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंसगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उंसगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड
तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घे आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगात, पातकांचें मोगसाण मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिवित सोंड आनी सडवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा स्मेहिस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराख्या प्रिथमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती, भगवंत जुजेतीचो पोती, भगवंत धरून दिता, भगवंत जूत तादेव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां भागीदार कर. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सौकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्या रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वर्तचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमची सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव तानेल्लो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी
तुम्ही कितें केलें तेंच म्हाकाच तुम्ही केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले हांव कानिल्लो तेन्ना पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना बाबा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवेक एकवटान रावा संवसारांत म्हजें काम तुमी मुखारून व्हरा म्हजे करे पाटलावदार जाया हांव मुखेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव तानेल्लो तेन्ना पियेवंक दिलें म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस आनी रगत घेतलां हे संस्कारलें जेवण आपल्या उडासाक आमी घेवचें म्हण ताणें फरमायलां ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हणून खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आजुता देवा आमचे पासत्वी नाती कर पात्र सांजोता देवा आमचे पासत्वी नाती कर पात्र सांजोता देवा आमचे पासत्वी नाती कर सांजूतात देवाक मागणें ह्या संवसारीन जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या बगेवन जुतात देवा ह्या आमच्या मागण्यांत तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडूनदाराचो मोवाळ तूं मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कश्ट अडचण आनी सांपडणं निराशेच्या परिस्थितींत आसल्याचो तूं खेरीत शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरज हाडणं हांव हांगा ह्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां हांगासर आमची थेसावां आमच्यो गरजो आमची मागणी सांजुदाक भेटोवन दिवया सांजुदा मरिफात देवान आमच्या त्या गरजांनी पावचे खातीर ताचे कडेन आमी मागया म्हज्या मोतीर काळो हाडन म्हजो भावार्थ जंडाळा पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपोस्तोलीक पदवेन पयस तोंडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुडाय येता हांव तुका बरो मारता आशा सांडल्यांक बरोसतीचे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे काटे कुटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका विटयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवात कीत तूं म्हाका मोगान आदार सुदारून व्हर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका सोडून दी अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेन नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलें जावं आमेन
सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सोम्या बोर त्यांच्या बुजोन धरा. तुझी मीत मेरनातली दयाळान मी मागता. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका चूक समजानी आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका गान दिवन दीत. जो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर करूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमचे सांगता आसा. तो तुमचे सोबे रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट उरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या तुझो संदेश घेवन कलतेपणी आमी चलता मुखार. तुजे सोम्या सदां पातयेवन जिविताचे वाटे फुडें सरता. तुजी कृत्यां नियाळून हसून कीर्ती गायता. गीता संगीता पियोल विज्ञान सर्वेस्परा तुका वाकणटा. तुजी कृत्यां नियाळून हसून कीर्ती गायता. गीता संगीता पियोल विज्ञान सर्वेश्वरा तुका वाकणटा. मुखार पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिवं आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.